2010 वर्सा चिली ह्या देशांत एक घडणूक घडली. एक मायनींग एरिया, एक मायन कोलॅप्स जालो आनी 2300 फीट खाली 33 जावन लोक ते थंय शिरकून उरले. आनी जेन्ना ही घडणूक घडली तेन्ना कांयच संवसाराक कांयच खबर ना हे 30 आनी 23 लोक जिवी आसात वो तांचें कितें जालां तें तांकां कांयच खबर आसूंक ना. आनी ते ट्राय करीत आसले, ड्रिलींग चलतालें आनी 19 दिसां उपरांत तांकां एक ते ड्रील तो गेलो सकलो, ते ड्रिला बरोबर एक नोट तांकां भायर सरलो आनी ते नोटार बरयलोलें आसलें आमी 33 जावनूय सगळे सारके आसात, सगळे बरे आसात म्हणून. आनी हें आयकून आख्खो संवसार अजाप जालो आनी खुशाल जालो. आनी तांकां आतां सोडोवपाक, तांकां रेस्क्यू करपाक जायते मिशन रेस्क्यू टीम आयल्यो. पूण एकूच प्रॉब्लम आसलें तें म्हणल्यार जेन्ना पूण तें रेस्क्यू करूंक तांकां आनीक 50 आनी मायजूच दीस लागतले म्हणून थारायलें. कित्याक त्या जायतो ते बरेच पोंदाक आसले, बरेच खाली आसले, देखून 50 मायजूच दीस तांकां लागतले म्हूण ते आनीक कोण मनीस जे शिरकलोले आसात ते सर्वायव जातले काय म्हणून ते चिंताले. आनी मोगाच्या भावान म्हयनो ह्या वेळार एक बरेंच मिलाक कशी घडटा आनी हे 33 लोक ते साल्वा जातात. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो घडीत संवसारांत आसतना 33 लोकांनी कांयच घडी देवाक लागीं आसूंक ना आसलेले घडी आसत. पूण हे जेन्ना थंय ते मिनाचे पोंदा आसले तेन्ना तांणी देवाक उलो मारलो आनी देवा बरोबर चडूय ते भावार्थ ताणें दवरलो. आनी तेच भावार्थान ते तांकां 69 दिसां उपरांत तांकां रेस्क्यू केले, तांकां भायर काडले. आनी हें तांकां भायर काडले उपरांत एकल्यान एक टेस्टिमनी दिली, ती म्हणल्यार आमी 33 जाण आसले पूण देवा सांगाता आमी 34 जाण जाले. मोगाच्या भावान भयणो इतले दीस ते सकयल त्या मिनाचे पोंदा आसले आनी ताणें भरवोसो सोडूंक ना. ताणें जाता ते भाशेन आपलें जीत बदल्लें आनी देवाचेर ते पातयले. आयज आमकां असलेंच हेंच आमकां आयचीं वाचपां आमकां शिकयतात, देवाचेर भरवोसो दवरूंक. आनी आमी आतां मोगाच्या भावान भयणो ह्या वर्साक आमी उत्सवीक वर्साक आमचो हो विशय जावन आसाय बी, आमी जावन आसा भरवोसाची यात्रेकारां आनी आमकां सगल्यांक भरवोसो दवरूंक आपयल्लो आसा. आमच्या जिवितांत असल्यो जायत्यो अदृश्ट्यो जायतीं गजाली जातल्यो, असले जायते संकश्ट येतले. आनी आयज जेजून एक असले परिस्थितीन आमकां फुडो करूंक दाखयता तें आयज आमकां शिव वर्तमानांत दिसून येता. जेजू मुखार 2 घडणुको ताणें दवरलेल्यो आसात. पयलें म्हणल्यार थोडे गालिलेकार पिलाताच्या हाताखाल तांकां मरण फावो जालें. आनीक एक सिलोमाचे एक गोपूर जो मोडून पडून थोडे लोक मेल्ले, उठर जावन मेल्ले, तेय जेजूच्या मुखार दवरलेले आसात. आनी मोगाच्या भावान भयणो जेजूच्या काळार जो देवाचें चिंतप कितें, केन्ना असली परिस्थिती जाता तेन्ना ते रोखडेच चिंतताले की देवान तांकां कास लायल्या, तांच्या पातकां पासत तांकां कास लायलेली आसात. आनी जेजू हें सगळें तांचें चिंतप जें आसा तें बदलता. जेजू म्हणटा ना, हें सारकें न्हू, आमी असल्यो परिस्थिती देवाची कास्त म्हणून पडोवंक फावना. पूण जाता ते भाशेन देव आमकां ह्या परिस्थितींतल्यान कितें तरी सांगता, आमचें जिवीत बदलूंक आमकां सांगता. तेंच आमकां तो ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां कळीत करता. मोगाच्या भावान भयणो आमच्या जिवितांत जायत्यो परिस्थिती, आख्ख्या संवसारांत जायत्यो असल्यो परिस्थिती जातात. खंय ना खंय फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी जाता खंय ना खंय. आनी हालींच्या वर्सांनी आमी पळयलां कोवीड जाल्लें. आनी असलें जाता तेन्ना आमकां दिसता की असलेंच
आमी रोखडीच एक जजमेंटल कॅरेक्टरान भितर वता म्हणजे कितें आमच्या पातकांक लागून आमी असलें सोंसूंक पडटात. आमचे घरा बेंदून आमी पळयता आमकां कितें जालें आमचें सगळें बरें चलता आसतना सडनली कितें एक परिस्थिती येयली कोणो बरो ना जालो कोणाक कितें जालें वायट जालें तर रोखडीच आमी म्हणटात देवान आमकां कास लायल्या काय म्हणून असलो अविचार आमी घालतात. पूण आज जेजू म्हणटा अशें न्हय पूण आमी जाता ते भाशेन न्हू आमच्या जिविताचें नदम हांव पळोवंक जाय पळय ह्या परिस्थितींतल्यान देव आमकां कितें तरी सांगूंक सोदता आसतलो आनी ताकाच लागून न्हू मोगाच्या भावान भयणीनो जेजू आयज आमकां ही वपारूय दिता. ही वपार कसली ही अंजिराच्या झाडाची जी अंजीर जी लायता न्हू आमी ती आमचें जिवीत न्हू देवाच्या मार्गान चलून आमी आमचें जिवीत बदलूंक गरजेचें. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणीनो आमी तरी देवाच्या मार्गान चलनात न्हू तेन्ना आमी आमचेरच हें मारून घेतात की आमकां आमी देवा कडसून पयस वतात. आनी हे आमी वपाऱ्यांतूय पळयल्लें आसा जेन्ना हें झाड फळ दिनासलें तेन्ना ते मळाचो धोणी येवन ते कातरूंक लायता. पूण जेजू मोगाच्या भावान भयणीनो आमकां सांगता की तो आमचे पासत विनंती करता तो आमचे पासत बापा लागीं विनंती करता की हें फळ खातोवचें न्हय पूण हांव ताका सारें घालतलो हांव ताका वाडयतलो आनीक एक वर्स आनीक एक सुयेग तो आमकां दिता आमचें जिवीत बदलूंक. आमी नियाळ करून पळया आमकां देवान जायते सोयेग दिल्ले आसात आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत बदलूंक आमच्या जिवितांत परिस्थिती धाडलेली आसात आमी ते कशे तरेन घेतलेले आसात काय आमी त्यो वायट नदरेन केल्यात वो आमी ती देवाची येवजण म्हूण पळयल्या हेंच आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आनी आज आमी ह्या दिसांनी आतां तिसऱ्या सातोड्यांत भितर सरता प्राचीत काळाच्या एक बरो काळ आमकां दिल्लो आसा आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळोवंक आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक. आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता आमचें जिवीत बदलूंक आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक आमी वावरूंक गरजेचें. मोगाच्या भावान भयणीनो आमी कसलेच वायट परिस्थितीन वयता जाल्यार आमी तें पळोवंक गरजेचें. आनी ताकाच लागून पयलें म्हणल्यार आमच्या जिविताचें नियाळ करुया आनी पळयया आमी कितें वायट केलां जाल्यार देवा कडसून आमी पयस गेल्लीं आसात जाल्यार आमी पळोवया. आनी दुसरें म्हळ्यार मोगाच्या भावान आमचें जिवीत बदलतलें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी प्राचीत करूंक गरजेचें. आमी कुमसाराक वचूंक गरजेचें कुमसाराक वचून देवा लागीं भोगसणेंय मागूंक गरजेचें. आमी हेंच आमच्या जिवितांत करुया. आनी न्हू मोगाच्या भावान भयणीनो देव आमचें सगळें आयकता. देव जाणा आमच्या जिवितांत परिस्थिती येता आनी तोच आमकां आदार करतलो. आयचे पयले वाचपणान पळयलां मोइसेसा वरवीं देवान इजिप्ताच्या लोकांक सुटका हाडली म्हणजे कितें देव मोइसेसाक म्हणटा हांवें म्हज्या लोकांची मागणी आयकल्यान आमी तांचें रडटा तें आयकलां आनी तो मोइसेसाक विचून काडटा. आयज मोइसेसाच्या आपुण्यांतल्यानूय आमकां दाखयता की देव आमची मागणी आयकता आनी तो आमचे सोडवणे खातीर जायतो वावुरता. पूण आमी आमच्या वाटेन आमी थोडो तोकूस घेवन आमी कितें आमकां कितें करूंक सांगलां तेंय आमी करूंक गरजेचें. आमी जाता ते भाशेन आमचें जिवीत बदलून देवाच्या येण्याक आमी तयार रावंक गरजेचीं. आमकां प्रकाशनाच्या पुस्तकांतूय मेळटा न्हू की देव जेजू म्हणटा की आपूण येतलो आनी केन्ना येतलो खंयच्या वेळार येतलो तो आमकां खबर ना. पूण जाता ते भाशेन हें आमचें तें धाकलें जिवीत तें आसा तातूंत आमी तयार रावंक गरजेचें. आनी कशे भशेन आमी तयार रावतलीं मोगाच्या भावान भयणीनो आमचें जिवीत बदलून देवाच्याच मार्गान चलूंक आनी देवाकूच पयलो जागो दिवन हेंच आमी मागुया. आनी आयच्या दिसा आमी मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं तीच कृपा मागुया आमचें जिवीत ताच्याच मार्गान चलूंक आनी बरोवशान चलूंक आनी देव सगळें सांबाळटलो देवाचेर पातयेवन चलूंक आमकां हीच कृपा आमी मागुया.